was 10 months delay झाला कारणान की because it was not possible to take it directly, and companies went to the Supreme Court and asked what is going to be the solution and what is going to happen, and don't mix the Bombay problem to Goa problem. So I think, and the affidavit given by the center is very decisive with the Calda. It is not only the state of Goa is different from the country. You just cannot decide an auction because of this particular problem which is pending from 1987. So I think state of Goa and also center are in hand, and let Supreme Court decide who has created this problem. Not BJP government, neither BJP government in the center or the state have created this particular problem. It is the Supreme Court judges who have created this problem, and we are not in a position to decide. And now it is left to them to decide whether you finish 87 or you tell in 87 what is the scenario of gold mining. So I think it is a precise point, and I will गोंयच्या लोकांक मागतले हेच आमकां सोल्युशन जाय आसलें. ताका लागून डिसिजन मेकिंग त्रास जाताले, आनी आज हे डिसिजन मेकिंग सुप्रीम कोर्टाचे पुतून सोडून जे पर्यंत ऑर्डर जायना ते पर्यंत फुडें मायनिंगाचो विशय जावचो. मार बसतलो काय कितें तुमच्या इलेक्शनाक ना, पण पयलीं तें सांगतालें. पयलीं लोकांक दिसतालें की आमी कांयच करना कारण कितें जाता, कितें केलें जाल्यार मिनेर वचून तें बंद करपाचें आशिल्लें. सो आतां लोकांक कळून येयलां की सेंटर इज पॉझिटिव्ह. एफिडेविट जे दिला इतले वर्सां जे दिवून आशिल्ले ते दिल्ले आसा. इतली वर्सां ही केस आशिल्ली सेंटराक आनी सुप्रीम कोर्टान, आनी तेजें कांयच तासपूस जायनासली, खंय तरी तेजें सोल्युशन जायनासलें. पूण आज जे एफिडेविट आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिला तेजें लक्ष सारकें स्पेसिफीक आसा, and they are saying that as you have put us into problem, you decide of this case first for us to take the action forward. And I think गोंयकार लोक आमचे सगळे जाणकार आसा. गोंयकार लोक आमचे सगळे जाणा बीजेपीचे वांगडा रावतलेच, कित्याक बीजेपी इज द ओन्ली पार्टी हू विल ब्रिंग सोल्युशन. कित्याक इतली वर्सां हे केस जी आशिल्ली कोणें तेजेर वासपूस करूं ना, आनी तेजेर म्हाका दिसता फुडल्या मायनिंगाच्या गोंयचो सिनेरियो येतलो. आनी हांव गोंयकारा कडेन मागता की पयस जायनाका. काँग्रेसीन पयलीं इल्लिगल करून त्रासान घातलेले, आनी आज देशभर सगळ्यांक खबर आसा की नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर परतून जातलो, आनी गोंयचे MP बीजेपीचे कित्याक ना जावचे हें हांव प्रश्न लोकां कडेन घालतलो. आमी लोकां खातीर खुबशीं कामां केल्लीं आसा. आज प्रायम मिनिस्टर 5 वर्सांचो जेन्ना काळ जाता, तुमी पयलींची 5 वर्सां आनी पयलींची 10 वर्सां तुमी काडले, घोटाळ्याचे कितलेच आसतले. म्हाका दाखयचें की सिन्सियरली जो काम करता देशा खातीर आनी देश फुडें व्हरपाक, जाल्यार ताका गोंयकार कितें फाटीं रावतले. आनी हे दिवन हांव फक्त गोंयकारांक मागतलें की मायनींग विशय जो आसा सेंटर आनी स्टेट, आनी आतां सुप्रीम कोर्टान सोडलेलो आसा, ते आमी विशय ताका काडटले. गोंयचें मायनींग गोंयान बेगीन चालू जातलें.